हरे कृष्ण अश्विनी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. दिव्या देसाई माताजी भारी लायक कीर्तन केलं तुम्ही मस्त धन्यवाद. आणि आयचे सगळ्यांक आयचे सेशन अंतू स्वागत. आणि आशी करता की हांव खंयचे पॉइंट्स दिल्ले खंयचे एक्सप्लेनेशन दिल्ले म्हटलो अर्थ जातले म्हणून अपेक्षा करता. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आयची टॉपिक असा पॉवर ऑफ एब्झॉर्प्शन. स्क्रीन शेअर करते. दिसतं स्क्रीन. हरे कृष्ण दिसतंय. माताजी. दिस इज क्लिअरच. ह्याचे सेशन असा पॉवर ऑफ एब्झॉर्प्शन. एब्झॉर्प्शन पॉवर कळच पहिले आम्ही एब्झॉर्प्शन मुळे कसं नाही म्हणून आम्ही अर्थ करून घेऊया. आता सिंपल सेन्स सांगतो एब्झॉर्प्शन म्हळ्यार तशी तुमकां हांगा एक चित्र दिसता असा. एब्झॉर्प्शन कॅन बी टर्म्ड एज फोकस अटेन्शन कॉन्सन्ट्रेशन. आम्ही कॉन्सन्ट्रेशन दिता ती अटेन्शन दिता ती फोकस करता ती खंयची एक वस्तू वयली आमगेल मन थंय वचून रावता थंय वचून फोकस जाता. तशें आमी पळयलें हांगा मॅग्निफायींग ग्लास. आमी अट्टू लोकांना स्कुला आसतना हे एक्सपेरिमेंट केल्या की वतान वचून सूर्यप्रकाशा मुखार हे मॅग्निफायींग ग्लास दवरले सुमार वेळ पासून दवरले ते सूर्यप्रकाश हे मॅग्निफायींग ग्लासाक एब्झॉर्ब करून ते मॅग्निफायींग ग्लास इतलो फोकस करके हे सूर्याचे हीट वडूंक ते ताजे मुळांत तो आमी केन्ना पेपर दवरता ती ते हीट पुरा पेपरार कॉन्सन्ट्रेट करता आणि ते पेपर लासता. तशीच हाजे अर्थ अशी सांगता इट इज द एबिलिटी टू फोकस द माइंड ऑन वन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और थॉट and at the same time exclude any other unrelated thoughts, ideas, feelings, etc. केन्ना आमी माइंडाक एक सब्जेक्ट ना एक खंयचे विशय ना खंयचे एक वस्तू रे खंयचे एक विचार रे आमी मग्न जावन वता तो हे करता ती तेन्ना कसं जाता बाकी पूर ताजे रिलेटेड कसले ना अनरिलेटेड आसा आमगे थॉट्स आसा आयडियास आसा फिलिंग्स आसा ते पुरा दूर करता आणि एका विषय वरी फोकस करता. तशें आमी फोटो काढता ती कॅमेरा आमी फोकस करता ती ते मेन खंयचे हे आसा पळय ताजे वरी ते कॅमेरा फोकस करता तेन्ना ताजे वयर आमी क्लिक करता ती ते मात्र फोटो येता ताजी सायडान कसले आसा ते पुरो कॅप्चर करना. तशी जी focus is the gateway to all thinking, perception, memory, learning, reasoning, problem solving, decision making. Without good focus, all aspects of your ability to think will suffer. हे फोकस एक इतली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एक आमगेले थिंकिंग परसेप्शन आमगेले दृष्टिकोन आमगेले एक मेमरी उडगासू आणि लर्निंग एबिलिटीज आमगेले रिजनिंग प्रॉब्लेम सॉल्विंग आमी कसले समस्या परिहार करता म्हण आसल्यार आमी त्या विचारा वयरी फोकस करता पडटा. डिसिजन मेकिंग आमी कसले एक इम्पॉर्टंट डिसिजन घेवका म्हण आसल्यार आमगेले माइंड फोकस करता
विचार करता जाल्यार आमगेलो मायंड केन्ना फोकस करता पडटा. केन्ना आमी फोकस करनाशी कसं जाता, आमगेल पुरा आमगेले एबिलिटीज आमगेले थिंकिंग पुरा आमगेले सफर करता. तेज खातीर आमगे फोकस आमगे लायफान तो मस्त इम्पॉर्टंट आसा. इफ यू कॅनॉट फोकस इफेक्टिवली यू कांट थिंक इफेक्टिवली. आमी केन्ना थिंक फोकस इफेक्टिवली करना ती तेन्ना आमी एक विचार बी आमी इफेक्टिवली करचे येता करचे येना. आमी केन्ना विचार इफेक्टिवली करना ती तेन्ना आमगेले काम बी आमी इफेक्टिवली करचे येता करचे येना. तेज खातीर फोकस हे आमगेले पुरा चेंज करता. कसं चेंज करता, खंय आमगेलो फोकस वता थंय आमगेली एनर्जी फ्लो जाता. तेज खातीर ते कॅमेराचे उडगास दिले हांवें तुमकां एग्जांपल दिले तशीच आमगेले खंय फोकस आसा तेच पिक्चर तेच थॉट ते कॅप्चर करता आमगेल्या मायंडान तू आमगेल्या ब्रेनान तू. अशी एक हे एब्झॉर्प्शनाचे एक मिनींग आमी पळयलें. आतां आमी हाजे बेनिफिट्स पळोवना. एग्जाम आतां एब्झॉर्ब आमी फोकस केल्यार आमकां ताजे लाभ कशे आसा, कसो लाभ मेळटा आमकां. हेल्प्स यू टू चेंज युअर लायफ. आमी केन्ना फोकस करता ती लायफान तो समची आमी आमगे लायफ आनीक बरें करून करता आनी स्लोली स्लोली आमगे लायफ इम्प्रूव करता. केन्ना आमकां केन्ना डिफिकल्टीज येता आमगे लायफान कसले कश्ट येता ती कसले तोंदरे येता ती कसले चॅलेंजेस येता ती युजली कसं जाता आमी पहिले पॅनिक जातात. कसं एमर्जन्सी आयले कसं पॅनिक जातात. पॅनिक जाले की कसले आमगेले थॉट प्रोसेस आमगेले विचार शक्ती बुद्धिशक्ती पुरा आमगेले कन्फ्युजन जाता. ताजे बद्दल आमी फोकस कर न्हू ते प्रॉब्लेम आयले ते आतां कशी सोल्युशन करचे तातूंत पॉसिबिलिटीज कसले आसा ती पण हे बद्दल हे रितीन आमी विचार केल्यार आमगे लायफ आमी बरें करता. केन्ना केन्ना अशें जाता आमगे लायफ पयले किंता बी बरें जाता. केन्ना प्रॉब्लेम्स येता ती केन्ना चॅलेंजेस येता ती आमी सम करून फोकस करून ताका सम सोल्युशन्स फायंड आउट करून पॉसिबिलिटीज कसो आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करचे का म्हण पळयल्यार तेन्ना आमी आमी लायफ आनीक बरें करता. तदनंतर आमी केन्ना केन्ना आमगे लायफान तू खुशी येता संतोष येता एक्साइटमेंट येता तेन्ना कसं जाता तांगे आमगेलो फोकस कमी जावन वता. आमगेलो आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता ती तेन्ना मस्त खुशी येता अचानक कसले खुशी येता सक्सेस येता लायफान तू आमगेलो फोकस डायवर्ट जावन वता आमी डिस्ट्रॅक्ट जावन वता. कसं लेको एकदम एक्साइटमेंटा वता ती आमी लोक युजली पळयता ती स्टुडंट्स तांकां कसले रँक येता नाजाल्यार तांकां कसले एक बरे जॉब मेळटा कसले एक एक्साइटमेंट कसले एक सक्सेस मेळटा म्हण की तांणी सेलिब्रेट करचे मुडांत वता ती तांगे पार्टीस ड्रिंक्स स्मोक हे वटू कर तांगे लायफ डिस्ट्रॅक्ट जावन वता. फोकस तांगेल्यान तू कमी जावन वता. अगोर अगोर तांगेले मुखेल जिवनान तू तांकां कश्ट जाता. तदनंतर सेकंड आमी पळयता फोकस गिव्स यू मोर ऑपॉर्च्युनिटीज. आमी केन्ना फोकस करून करता ती एक स्टुडंट लायफान तो आमी पळयता की फोकस करून कोण एक स्टुडंट अभ्यास करता स्टडीज करता तागेले असाइनमेंट्स टायमार कंप्लीट करता तागेले प्रोजेक्ट्स भारी लायक करून प्रेझेंट करता आनी तागेले एग्जाम आसा रेग्युलरली ताका स्टडी करता. पण इतलो फोकस आसले आशिल्ले तेन्ना ताका कसो जाता तागेले मुखार वचून ताका लायक डिग्री घेवता तागेले लायक डिग्री परस्यू करता. तागेले ड्रीम जॉब्स आसा ती ते ताणें परस्यू करता. अशें करून कोणे बिझनेसमॅन आसा ताणें मुखार वचून तागेले बिझनेस आनीक विंगड विंगड आयडियाज काडून तागेले बिझनेस मुखार व्हर येता एक्सपेंड करता म्हणून. आनी थर्ड एक्सपेंड युअर नॉलेज. हे फोकस कसो करता आमगेले नॉलेजाक एक्सपेंड करता. तशें आमी फोकस जावन खंयचे एक विशय करता आसा ती खंयचे एक स्टडीज नाजाल्यार खंयचे एकान तूं आमी आमगे जॉब की कसले कितें आमी फोकस करता ती तेन्ना कसो जाता ते आमकां एक नवीन नवीन लँग्वेज शिकचे येता नवीन नवीन स्किल्स आमकां शिकचे येता नवीन नवीन आमकां लायफान प्रोग्रेस जावचे नवीन टेक्निक्स आमकां कळटा मस्त कड नॉलेज इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा तातूंत कितले आमी मग्न जाता ती आनी कितले तातूंत फोकस करता ती तितलें आमगेलें नॉलेज वाडटा. नंतर हेल्प्स यू टू बी मोर प्रोडक्टीव एट वर्क. आमी युजली पळयला की कॉर्पोरेट लायफान तो एक डेडलायन दिता ती
कसले डेडलाईन दिता ती की तांणी फोकस जावन काम करता, तांगेले एफिशियन्सी वाडका, हे टायमा भितर इतलं काम जावका, तशी हे टायमाची एक डेडलाईन दिता ती. केन्ना टायमा भितर जाल्यार कसं जाता, तांणी आनीक जास्ती काम करता. इतली तान फोकस करता ती, तांणी आनीक जास्ती काम करता. तदनंतर फिफ्थ वन, हेल्प्स यू टू अचीव युअर गोल्स. तेन्ना आमी लायफान तू फोकस उरता ती, तेन्ना आमगेल कसं जाता, आमगेल डिटर्मिनेशन स्ट्रॉंग जाता. आमकां एक हार्ड वर्क करच्याक एक स्ट्रेंथ मेळटा की आमी फोकस्ड आसात, आमकां हे कशी करून जायच, आमी हे अचीव करता म्हणल्यार एक दृढ निश्चय येता आमगेल्यान तो. आमी हार्ड वर्क करचे लागता ती. आमगेले एक टार्गेट दवरचे लागतात लायफान, तो हांव इतलो दिवस इतल्या टायमा भितर हांव इतलें हें काम करता म्हणून. तशी एक उत्साह येता आमगे लायफान आमगेले गोल अचीव करच्या. अशें आमी पळयले मटिरियल लायफान तो आमगेले भौतीक जिवनान तो आमगेले इतली सकट बेनिफिट्स आसा ती. तशी आमगेले लायफ चेंज करता, आमकां लायफान ऑपॉर्च्युनिटीज दिता, आमगेले नॉलेज एक्सपेंड करता, आनी आमकां मोर प्रोडक्टीव करता, आनी आमगेले गोल्स अचीव करचा आमकां मदत करता. आतां हेच आमी आध्यात्मिक जिवनान पळयले रे, स्पिरिच्युअल लायफान तो आम्ही पळयले आमकां कशी लाभ दिता. हे फोकस म्हण हे शब्द आसा, आमी आध्यात्मिक जिवनान तो ताका एब्झॉर्प्शन म्हण अशी यूज करता ती. आमगेले आध्यात्मिक जिवनान तो हे एब्झॉर्प्शन म्हणले अगदी महत्वाचे विषय. हे कशें आमकां लाभ दिता, हे सेम पॉइंट्स घेवन आमी पळोवं येता चेंजेस युअर पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ लायफ. आता आध्यात्मिक जीवनात तो आमगेले पर्स्पेक्टिव्ह कशी चेंज करता आमी पळोवं येता. आमी कृष्ण भावनेन तो भक्तीन तो येवचे पयले तेन्ना आमकां कसले कश्ट येता, कसले तोंदरे येता, नवे कसले चॅलेंजेस येता. फर्स्ट विचार आमगेले मनांत कसो येता, हे कश्ट म्हाका कसले आयले, म्हाका कशे आयले, म्हाका कशे आयले हे कश्ट. अरे हांव देवाल करता, हे करता जाल्यार देवान म्हाका कसले इतले कश्ट दिता देव. हा देव हांव कसो चुकल्या, हांव कसो पाप केल्या, असो लोट प्रश्न आमगेले मनांत येता. केन्ना आमी कृष्ण भावना प्रॅक्टिस करता ती, भक्तीन येता ती, आमी जप करता ती, आमचे भगवत गीता भागवत वाचता ती, आमी सत्संग येता ती, आमी श्रवण करता ती, भक्ताल संग करता ती, तेन्ना हगूर हगूर जावन आमकां कळचे लागता की आमगे जिवनान कश्ट कशे येता, आमगेले हे कर्मामिती येता. मागशी केनकी आमी केले कर्म आतां ताजे फल आमकां मेळटा आसा. हे कर्म आमी मुखार करता जाल्यार मस्त विचार करून करता, नाजाल्यार हाजे बॅड कर्मास हाजे रिएक्शन आमकां येवचे ना, आमगेले सफरींग आनी वाडोवंक येवचे ना. म्हणल्यार आमकां एक पर्स्पेक्टिव्ह चेंज जाता. हे आमगेले कश्टाक कारण कोण, आमीच, देव न्हय. म्हणल्यार एक आमकां पर्स्पेक्टिव्ह येता आनी आमगेले कॉन्शियसनेस इम्प्रूव्ह अवर कॉन्शियसनेस. आमगेले कॉन्शियसनेस इम्प्रूव्ह करता की कशी आमगे जिवनान कश्ट आयल्यार हांव भिवचें ना, हांव दृढ जावन ताका फेस करचें का, हांव शिकता, स्ट्रॉंग उरता. म्हणल्यार एक आमगेले कॉन्शियसनेस इम्प्रूव्ह जाता. तदनंतर गिव्स मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू सर्व. आमगेले भक्ती जिवनांत आमी पळयल्या केन्ना आमी सत्संगा येता ती, तदनंतर हगूर हगूर आमी जप करचें सुरू करता ती, त्यानंतर सांसान आमी कसले तरी सेव करचें सुरू करता. तशी मंदिरां वता ती, थंय मंदिरान तो एक कसले गार्लँड सेवा की, नवे कसले कुकिंग करचे की, नवे विंगड विंगड सेवान तो आमी एंगेज जाता ती. इस्कॉनान पळयले मस्त सकड सेवे आसता पुरा मंदिरान तो, प्रिचींग म्हळे, बुक डिस्ट्रिब्युशन म्हळे, फंड कलेक्शन म्हळे, अशी विंगड विंगड सेवाची ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिता. केन्ना कृष्ण भावनांत आमी फोकस जाता ती, तितलो फोकस जाता ती तशी अगूर अगूर आमी सेवेंत बी एंगेज जाता ती. कशी सेवेंत एंगेज जाता ती आमगेले कृष्ण भावनांत बी आमी प्रगती करता ती. त्यानंतर एक्सपेंड्स युअर नॉलेज, आमगे आध्यात्मिक ज्ञान आहे वाडयता. आमी कशी हांगा सत्संगांत येता ती, श्रवण करता ती, प्रभुपाद स्वामीले बूक वाचता ती, भगवत गीता भागवत वाचता ती, तातूंतल्यान आमकां कळचे लागता की कशी आमगेले जीवन म्हळ्यार कसले, आमी कसले हांगा कश्ट आसा, कश्टांत आसा ती, सूख खंय आसा, ते सूख कशी आमी प्राप्त करचे. आनी आमी मस्त सकट भागवतामान तो स्टोरी आयकता ती, उदाहरण आयकता ती,
पांडव, नारद मुनी, प्रल्हाद महाराज आणि सकड हांगेल जिवनांत कष्ट येईल त्यांना त्यांनी कशी केले, देवालय शरण त्यांनी कशी घेतले, आश्रय कसे घेतले, मोठं ज्ञान आमकां येता. हे ज्ञान हगूर हगूर आम्ही केन्ना जिवनांत अप्लाय करता ती तेन्ना आमी कृष्ण भावनेंतो आणि तो सिरियस जावचे लागतात. त्यानंतर आमकां मोर प्रोडक्टिव्ह करता कृष्ण कॉन्शियसनेस तेन्ना एब्झॉर्ब करता ती आमी मोर जास्ती जावन प्रोडक्टिव्ह जाता ती. आता आमी पळोव येता हांगा सत्संग हे सूर जावन भोवतेक 3-3.5 वर्स जाले उरतले मुरलीधर चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजीना इतलं लायक एक आमकां प्लॅटफॉर्म करून दिल्या. ते मस्त सकट नवीन लोक हांगा आयला ती जॉईन जाला ती हगूर हगूर जावन तांणी जप करचे लागली, जपा ग्रुपार जॉईन जाले. त्यानंतर हगूर हगूर कोऑर्डिनेशन विंगड ग्रुप जाले, जपा ग्रुप जाले, सॅटर्डे सेशन्साचे ग्रुप जाले. त्यानंतर विंगड विंगड चेडू आले, चिल्ड्रन्स ग्रुप जाले. शेवटी करून विंगड विंगड सेव येता तुम्ही सकट घेवचे लागली. त्यानंतर कोऑर्डिनेशन, अँकरिंग हे म्हटलं तुम्ही हगूर हगूर शिकच्या लागली. त्यानंतर केन्ना रेग्युलरली करता उरली नंतर हे सेव सेव करचे तुमका एक अवकाश मेळ्ळे. आता तुम्ही पळोव येता जर तुम्ही हांगा हे ग्रुपान तू जॉईन जालना ना रेग्युलरली हे सत्संग घेतले ना म्हण असल्यार हे म्हणटू केन्ना मन तुम्ही विचार केल्ले वे हांव एक दिवस अँकर जातली, हांव बरें करून अनाउन्स करतली, अँकरिंग करतली, हांवें लायक करून लेक्चर दितली, हांवें हांगा लायक करून हांगा भगवद्गीता भागवताचे श्लोक शिकतली, विंगड विंगड कुंती महाराणीले गजेंद्रले विंगड विंगड प्रेयर शिकतली, भगवद्गीता श्लोक शिकतली. हांगा पळयल्या भगवद्गीता परायण कितले लोक हांगा भगवद्गीता रिसाइट करचे येता ती पहिले पळयले आम्ही लोक सोदून वचक आशिल्ले अरे 700 श्लोक कोण कोणाक मेळटली म्हणून. आता पळयले 2 एकादशी पहिले पुरो स्लॉट फुल जाल्लो होता. कितलो तो लोकांक तुम्ही पुरा 700 श्लोकाच बाय हार्ट केले लर्न केले असत कितले लोकांनी. आज जर आम्ही हांत आयला भक्ताल संग ना हांग कृष्ण भावनेंत ना म्हण असल्यार हे पुरा अवकाश मेळत आशिल्ले हांवें केन्ना आमी विचार केल्ले हे की हांव एक दिवस हे म्हणटू शिकतले इतलो प्रोडक्टिव्ह हांव जातलो म्हणून. हे एब्झॉर्प्शन आमी ती तुम्ही कंटिन्युअसली कन्सिस्टंटली हे प्रोग्राम आयता आसती, तुम्ही जप करता आसती, भक्का हांगा श्रवण करता आसती आणि ते श्रवण करून ते कसं नाही थोडे थोडे प्रमाणात तुम्ही प्रॅक्टिस करता आसतली ताजे खातीर हे तुमकां आजी हे इतले प्रोडक्टिव्ह केले कृष्ण भावनेन हे एब्झॉर्प्शन आमी केली. नंतर लास्ट अचीव युअर गोल इन लाईफ केन्ना आमी रेग्युलरली हे प्रोग्राम अटेंड करता ती हांगा सेवा करता ती आमगेले साधना आमी सिन्सियरली करता ती आणि फिक्स्ड उरता ती आमगेले साधना आणि आमगेले सेवांतू आणि वैष्णव मालगडे वरिष्ठ वैष्णवांले आमी केन्ना मार्गदर्शनांतू मुखार वता ती तेन्ना कसं जाता आमगेले गोल कसं न्ही आमगेले गोल म्हळ्यार हे कश्टांतुले हे जगांतुल्यान आमी पार जावचे हे जन्म मृत्यूचे चक्करांतुल्यान आमी भायर पडचे आणि देवाल थांब आवडचे. हे गुरुलांनी प्रभुपादाले प्रभुपाद स्वामीले आशीर्वादान आमके हे मार्ग मेळ्ळे आसा हे एक अवकाश मेळ्ळे आसा हे गोल पावचे खातीर. आता आमी पळोवया की विंगड विंगड पर्सनालिटी सांगा कशी तांणी तांगेले अचीव गोल अचीव केले हे एब्झॉर्प्शनाचे पॉवर कसले तांगेले उदाहरण येतो आमी पळोव येता. आता फर्स्ट जावन अर्जुनाक आमी पळोव येता अर्जुन केन्ना द्रोणाचार्याले गुरुकुलांत आशिल्लो पुरा पांडव वतांनी आशिल्ली तेन्ना तांकां एक दिवस द्रोणाचार्य परीक्षा घेता की हांव शिकयले विद्येन तो हांणी कितलो परफेक्ट परिपूर्ण केल्या म्हण पळोवचे खातीर पुरा पांडवांक आपयता आणि एक रुखारी थंय एक पक्षी बशिल्लो आसता ते रुखारी तांकां आपयता हे रुखार तुमकां कसो दिसता म्हण एक पांडव आपयता एकलो म्हणटा हा हे रुखारी म्हाका फळ दिसता विंगड विंगड ब्रांचेस दिसता म्हणटा आनेकले सांगता हे रुखार एक पक्षी दिसता म्हणटा तर तांकां सगळ्यांक आतां बगलेन राबयता आनी सांगता अर्जुन आपयता अर्जुन तूं हांगा तुका कसो दिसता हांगा म्हणटा तेन्ना अर्जुन सांगता म्हाका हांगा पक्षीले दोळे दिसता म्हणटा तेन्ना हय वे तरी शूट कर बाण मार म्हणटा तेन्ना हे आशिल्ले अर्जुनाले फोकस. आता आमी हातू सांगिल्लो फोकस म्हळ्यार कसं न्ही कसं जाय ते मात्र फोकस करचे कसं नाका ते आमगेले कॅमेरा आमगेले दृष्टी आमगेले विचारांतुल्यान काणून घालचे ते म्हणटा ती एब्झॉर्प्शन.
हे आशिल्ले अर्जुनाले एब्सॉर्प्शन. तशीच इकेना द्रौपदी स्वयंवरा वेळारी एक व्हड एक परीक्षा दवरली तांकां. द्रौपदीक वर स्वच्छ करतली कसले उदकांत पळोवन वयर आशिल्ले ते माशली ते घुंवत आशिल्ली माशली आणि हांगा उदक बी हलत आसा. तसलंत उदका पळोवन वयर मार्क आशिल्ले तांणी ते अर्जुनाना ते मारून ताणें तो सक्सेस जाले द्रौपदीले विवाह जाले ताका सांगता ताणें. आतां हें कशें करचें जालें अर्जुनाक हें एब्झॉर्प्शन कशें आयलें ताका. एक दिवस अर्जुन गुरुकुला आशिल्लो तेन्ना तो जेवणा बसशिल्लो. जेवणा बसशिल्लो म्हळ्यार तेन्ना काला रात्री तेन्ना काला आतां हांगच्योरी लायट एलईडी लायट ते हे सकड ना. थंय तेन्ना लॅम्प कॅन हे लॅन्टीन असल पुरो दिवो दवरलो तांणी रात्रीचे हें करचें. तेन्ना एक वेळे इतलो जोरान आनी जेवणा बशिल्लो तेन्ना इतलो जोरान वार आयलो तो दिवो निवून गेलो. तेन्ना अर्जुन जेवता आशिल्लो. जेवता जेवता तागेले हात सीधा तोंडा गेलो. काळोख आशिल्लो ताका तोंड बी दिसना हात बी दिसना. जाल्यार आरामशीर हात तोंडांत वता फुड्ड तोंडा घालचे येता. तागेले मनां विचार आयले आतां म्हाका दोळे ना इतलो काळखांत दोळे कांय दिसना हात बी दिसना मागीर तोंड बी दिसना जाल्यार हात तोंडा वता मू हे इतलो नॅचरल आसा. म्हळ्यार हांव कसो करीत कसलें काम करीत हांव नॅचरली थोडें प्रॅक्टीस केल्यार कसलें हे हांव कायमचे सान आसतना दोन तोंडा खावन 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 प्रॅक्टीस केल्या तेच खातीर हात सीदा तोंडांत वता. तेच खातीर हांवें म्हगेली बिल्ली विद्या कसं करता ते प्रॅक्टीस करता काळखान बी हांव करयता. हांव दिसाच मात्र करता रात्रीच काळोख म्हण आमकां कळना करना ती जाल्यार ते म्हगेले टायम वेस्ट जावन वता. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या शिकचे हांगा म्हण हांव रात्रीच बरें प्रॅक्टीस करता आनी म्हगेले हे स्किल्स आनीक वाडोवका आनीक हांव परफेक्ट जावका तो म्हणजे अर्जुन कसं करता रात्रीच बी बिल्ली विद्या शिकता. ताजी मी ती तागेली इतली प्रॅक्टीस केली मी ती कसं जालें तो तागेले गोलान तो सक्सेस जालो. तशीच अनेक उदाहरण आसा की अर्जुन तांगेले वनवास आशिल्ले तेन्ना पांडव केन्ना वनवास आशिल्ली तेन्ना अर्जुन ताका एक वेळें तागेले कृष्ण तांकां सांगता पांडवांक की तुमी आतां वनवास आसा म्हण अशी आरामशीर उरनाका ती आतां मुखारी युद्ध येवचें आसा. दुर्योधनाक कशी गुणी करून ताका काडचें आसा आनी एक प्रजेक तुगेले कर्तव्य तागेले दौर्जन्यांतून ताका मुक्त करता. प्रजेक म्हण तांकां सांगता तुमी तुमगेले आयुध शस्त्र आनी तुमी वट करता म्हण सांगता. तेन्ना अर्जुन विंगड विंगड शिवालय वता इंद्रालय वता विंगड विंगड देवतांले वता शस्त्र प्राप्त करचे खातीर. एक वेळ तो इंद्रालय सर्ग लोक वता तेन्ना थंय इंद्र भारी खुशी जाता. इंद्र म्हळ्यार कोण अर्जुनाले बापूस. तो अर्जुन आयला ताका कसले हे स्वर्ग लोकाचे कसले एक ताका हे शिकोवका हांगचे कल ताका शिकोवका म्हणून तो उर्वशीक सांगता की तूं ताका हे शिकय संगीत आनी नृत्य शिकय पण सांगता. तेन्ना उर्वशी भारी खुशेन अर्जुनाक संगीत आनी नृत्य शिकयता. अशी शिकयता शिकयता उर्वशी म्हळ्यार कसं भारी छंद उरता ती. आतां हांगचे पळयल्यार हांगा मिस इंडिया मिस युनिवर्स आमी पळोवचे गेल्यार तर स्वर्ग लोकाचे अप्सरांचो काही नाही हानी की हजारो लाखो म्हणटे इतले छंद उरतात तांणी अप्सरा तितली छंद आशिल्ली उर्वशी. तेन्ना तिका अर्जुनाले आकर्शण जाता. तेन्ना अर्जुनाक ती सांगता तूं म्हाका वर्डी करून घे तुवें म्हाका तुगेले मस्त मोह आसा म्हणटा. तेन्ना अर्जुन सांगता अरे हांव तूं म्हाका हें पुरो शिकयलें तूं म्हगेले गुरू हांव तुगेले गुरू दृश्टीन पळयता आनी इंद्र म्हळ्यार बापूस आनी तुका हांव माता हांवसून दृश्टीन पळयता. हांव केन्ना तुका हे दृश्टीन पळयलें ना म्हाका क्षम कर म्हाका तुका वडीक जावचें जायना म्हण सांगता. आतां हांगा पळयल्यार अर्जुना एक बरे अवकाश आशिल्ले की इजिली ताण डिस्ट्रॅक्ट जावेत आशिल्ले कसं जालें म्हळ्यार एक तरी वनवास इतले 14 वर्स वनवास आशिल्ले तागेले आनी मुखार वचून ताका नेक्स्ट 1 वर्स अज्ञातवास जावचे आशिल्ले. तागेले गृहस्थ जीवन काही ना आशिल्लें ताका रणांत. हांगा एक स्त्री संघाचे ताका अवकाश मेळिल्ले जाल्यार अर्जुन इतलो फोकस्ड आशिल्लो की तागेली ड्युटी तागेलें कर्तव्य आनी तागेलें हे एक युद्धान तूं आपणें विजय जावका आनी हे दुर्योधना दौर्जन्य हांगच्यान काडका हे पृथ्वी वयले न म्हणले एक उद्देशान ताणें कसं केलें ताणें ते नकारले.
तशीच तागेले अर्जुनाल फोकसाचे अनेक उदाहरण म्हळ्यार तेन्ना कुरुक्षेत्र युद्ध जाता तो अभिमन्यू वीरगती प्राप्त जाता. अभिमन्यूक हे एक बापसूक म्हळ्यार मस्त दुःखा विषय एकलोच जालो तो तागेले मृत्यू जाले तेवे ते अन्यायान ताका मारले. एक तरी दुःख आनी एक तरी कोप अशी कशी मगेल पुताक हानी अन्यायान मारले म्हणून ते केन्ना दुःख येता केन्ना कोप येता तेन्ना एब्झॉर्ब जावचे मस्त कष्ट जाता. ते अर्जुनाक मस्त कष्ट आशिल्ले की कशी करनो हा युद्ध करचे ताका हे जायनाशिल्ले दुःखान शोकान तो हे जावन गेलो जाल्यारीची तागेले एक छल आशिल्ले म्हाका हांगा युद्ध हांगा राबोवचें ना मुखार सर वच का म्हणजे न्हू तो तसल परिस्थितींत वरे तो मुखार सून गेलो कसले म्हळ्यार तो तागेल गोला वयर फुल्ल फोकस आशिल्लो एब्झॉर्ब्ड आशिल्लो तो आनी तशीच हरिदास ठाकूर तुम सकट ऐकल्यात ही काणी की कशी हरिदास ठाकूर तागेले गुहेन तो जप करत आशिल्लो तांणी 3 लाख हरिनाम तांणी घेत आशिल्ली सद्दांची 192 राउंड्स तांणी करत आशिल्ली तेन्ना तो मुस्लीम आशिल्लो म्हणून रामचंद्र खान म्हाका पळोवन मस्त कोप येता की हो मुस्लीम म्हणून तागेले धर्म सोडून हिंदू धर्मान तो कृष्णाले तो भक्ती करचे लागलो आमगेले धर्म सोडून ताणें अपमान केल्लो आसा ताका कशी पुणी करून ताका तागेले अधोगती जाव तशें करका आपणे हे भक्तीन तुलें ताका नको का म्हणून पळयता तेन्ना लक्ष हिरा म्हणले एक वेश्येक तो पेटयता लक्ष हिरा म्हळ्यार भारी चंद आसता ती आ तेन्ना हांगा गोंयांत तांणी कोणी ना ती आनी हरिदास ठाकूर जाल्यार हरिदास ठाकूर तांणी इतलो मग्न आशिल्ले हरिनामान तो तेन्ना ती येता तेन्ना रिक्वेस्ट करता की म्हाका तुगेले सांगता एन्जॉय करचें आसा हांव पळय हांव कितली सुंदर आसा तूं कसले व्यर्थ कर तुगेले जिवन लायफ तूं देवाल करता वय जाल्यार लायफ बी ताका सांगता एन्जॉय करता म्हण सुमार वाटो सांगता ती तेन्ना हरिदास ठाकूर मस्त नम्र भावनेन तिका सांगता हांव आतां 3 लाख देवाल नांव घेवचें हांव प्रतिज्ञा घेतल्या मागीर ते जाले शिवाय दुसरें कसलेंय कार्य करचें म्हाका जायना तूं हांगा वेट कर हांव तुगेली इच्छा पूर्ण करता म्हूण सांगता तेन्ना अशी अशी 3 दिवस ती येता ती एक दिवस जाता कंप्लीट जाता मागीर जप कंप्लीट जालें ना म्हणटा आनी ती वापस वता अशी दुसरे दिवस येता तिसरे दिवस येता जाल्यार 3 दिवस एक शुद्ध भक्त आले संघान तो एक शुद्ध भक्त आले मुखार विंदान तो शुद्ध नाम ती आयकता हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र तेन्ना आयकता 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 कसं जाता तिगेल बी शुद्धीकरण जाता तिगेल हे मन हृदय कितले कल्मश आयले ती खंयची वायट उद्देशान आयिल्ली मन पुरा स्वच्छ जाता शुद्ध जाता पवित्र जाता आणि ती हरिदास ठाकूराले शरण वता आणि माफी मागता श्री हरिदास ठाकूराल जिवनांत तो कसो लेखा तो पुरा एब्झॉर्प्शन हरिनामांत इतले एब्झॉर्प्शन आशिल्ले की ते हरिनामा शिवाय दुसरं खंयचे भौतिकांत ताका आकर्शण ना आशिल्ले त्या हरिनामाचे एब्झॉर्प्शन तागेले एक शक्ती आशिल्ली तशीच आमी रूप गोस्वामी ते आयकता ती रूप गोस्वामी वृंदावनाचे कस गोस्वामी ते गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूले अनुयायी तांणी पुरो दिवस तांणी तांगे शास्त्र बरोचकी ग्रंथ बरोचकी हरिनाम जप करचकी ध्यान करचकी असल तांगेले जीवन आशिल्ले अशी एक दिवस तांणी ध्यान करता बशिल्ली ध्यान करता 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 तांगेले अशी गोस्वामी से असल आचार्याले तांगेले ध्यान म्हळ्यार कसं न्ही देवा लील पुरो तांगेले मनांत येता उरता पळयता उरता तांणी ध्यानांत तशीच हांगा इतकें ध्यान करचे लागील एक दिवस तेन्ना तांकां कृष्णाल आनी राधाराणी चंद चंद लील तांगेले येत आशिल्ली एक वेळे राधाराणी एक वन आणतो ते फूल काडच्या वता तेन्ना कृष्ण तिगेलो ओटो आसता तेन्ना फूल काडच्या गेले तेन्ना ते फूल वयर आसता ते पावना राधाराणी तेन्ना कृष्ण कसो करता ते ताचे ब्रँच कसो करता सकल करता राधाराणीक पावची तशी जाल्यारय राधाराणीक पावना तेन्ना कृष्ण कसो करता राधाराणीक उबारता आनी आतां काड फूल म्हणटा तेन्ना राधाराणी एक ब्रँच धर आनी फूल काडच्या वता तेन्ना कृष्ण कसो करता राधाराणी हात सोडता तेन्ना ते राधाराणी कसं करता ब्रँचारीक ती लांबता असता ते एक नमुनो हास्यमय हे लील पळोवन रूप गोस्वामीक मस्त हास्य लागता आनंद येता
तशीच तांगेले एब्झॉर्प्शन मुळे कसं नाही त्यांनी देवाला इतलं उडगास करता की तांगेले पुरा लील तांकां येता दृश्टांत येता. तशीच आम्ही पळोव येता कशें आमी हे एब्झॉर्प्शन पॉझिटिव्ह वेन तो एब्झॉर्प्शन पळयले देवाले नामस्मरण करून चिंतन करून हे करून आता एक नेगेटिव्ह नकारात्मक भावनेनं एब्झॉर्प्शन केलं कसं होतं. एक कंसाल एक उदाहरण आम्ही पळोव येता केन्ना कंसाक हिका वसुदेव आणि देवकीक रथार बसून तांगेले व्हडीके नंतर तांकां घेवन वता आसता तेन्ना ताका आकाशवाणी जाता तुगेले भयणीले 8वा पुत्र येवन तुका नाश करतलो म्हणून तुगेले मृत्यूच कारण जातलो म्हणून. ते एक आकाशवाणी आयकच लागतना ताका मनान मस्त भंय दिसता की हो विष्णू म्हण दिना ताणे एक पण सांगले म्हणना ते खरे जावचेच. मग कशी म्हण ते भय तो निपोवचा प्रयत्न करता जाल्यार ताका रात दीस विष्णूले हे येता दोळ्या मुखार विष्णू येता. रात्री न्हिदलेरी सपनांत विष्णू येता. ताणे ताण लागल्या म्हणून उदक पिवच्या गेल्या उदकांत ताका विष्णू प्रतिबिंब दिसता. जेवच्या गेल्या शितांत ताका विष्णू दिसता. प्रत्येक कडेन तागेले नौकर ताका कसले एक ताका सेवक ताका कसले एक हे करचे हेल्प करचे आयले तो सेवक वरे ताका विष्णू सो दिसता. अशें पळोवन तागेले पुरो तागेले मातेन तो विचारू प्रत्येक हे विष्णूले हे उरता जाल्यार हांगा कसं जालें नकारात्मक भावनेनं तो एब्झॉर्ब झाला. तशीच हांगा शिशुपाल शिशुपाल हे कंस भैयान कृष्णाला उडगास करता आशिल्लो हांगा शिशुपाल द्वेष भावनेन तेन्ना कृष्ण म्हणले देव म्हणले ताका सहन जायनाशिल्लें ते द्वेष भावने ताका येता आशिल्ले. कृष्ण इतलो चंद आसा तो कितलो शक्तिशाली आसा कस कसो सिद्ध आसा तो कस कसो कार्य केलें हांगा खंयचे खंयचे व्हड व्हड राक्षस हातान मान काडल्या हे वटू पळोवन कृष्णाली इतले प्रसिद्धी पळोवन ताका द्वेष येता आशिल्लो कृष्णाल वयर. तेन्ना केन्ना पांडव लोकांले राजसूय यज्ञ जाता आशिल्ले तेन्ना तांणी कृष्णाक एक मुख्य अतिथी म्हणून कृष्णाले हे केले आराधन केले तेन्ना ताका मस्त कोप येता आनी मस्त जाळ येता. तो कृष्णाक कसं 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 एक वाईट उतर दिता उरता आनी हो कृष्ण असलो कृष्ण तसलो ताणें कस कसं चुकीच केल्या कसं पाप केल्या तो देव नाही काय नाही अशें म्हणून एक नंतर कृष्णाक सवय दिता आसता. अशी केन्ना 100 हे जाता न्ही तेन्ना कृष्ण कसं करता ताका चक्रान तागेले गळ कापून सोडता. तशीच आमी पळयले तेन्ना आमगेल जीवनांत बी आमी देवाक स्मरण करता ती भक्ती करतात वय तेन्ना देवा कोणाले भक्ता बद्दल बी आमी केन्ना उलयता ती नवे तांगेल बद्दल विचार करता ती प्रत्येक मनशान तो कसन कोणी शॉर्ट कमिंग्स असता फॉल्ट्स असता कसन एक चुकी कमी उरता पण तांगेल बद्दल आमी विचार केले री अरे तो कसल मनुष्य तो तश करता तो अश करता तो मागीर सांगती कॉम्पीट करता तो रागिश्टो तो एकदम सेल्फिश आसा अशें म्हण आमगेल मना कल्पनेन आमी विचार करता 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 गेले कसं जाता आमगेल मनांत इतले द्वेष भावने इतले नकारात्मक भावने आहेत की आमगेल हृदयान तो केन्ना देव बसला तेन्ना केन्ना कल्मश देव पळयता देव थंयच्यान उठून वता. केन्ना देवाक कसले शुद्ध पवित्र जाग्यार देव बसता केन्ना आमगेल हृदय आमगेल मन असले नकारात्मक भावनेन तो आमगेले येता की एब्झॉर्ब जाता की तेन्ना देव आमगेल्यान दूर वचचा लागता. तेच खातीर भक्ताल विशय नाही देव प्रत्येक जीवा वयर देवाक प्रेम आसा. प्रत्येक जीवाक एक इक्वल भावनेन समान भावनेन देव पळयता. तेन्ना आमी तांगेल चुकी तांगेल मिस्टेक्स तांगेल शॉर्टकमिंग्स तांतू फोकस केले री तेन्ना आमी कसं करता ती आमगेल शॉर्टकमिंग्स आमगेल चुकी हे कसं आसा आमी ते पळोवचें निग्लेक्ट करून सोडटा तेन्ना आमगेले कृष्ण भावनाचे भक्तीचे हांगा पतन जाता. नंतर मुखार आमी पळोवया हे एब्झॉर्प्शन कल्टिवेट कशें करचें आमगे लायफान. आता आमगेले लाईफ म्हळ्यार कसं न्ही आता आमी मटिरियल लायफान बी इवन भौतीक जिवनांत बी आमी पळयले रे आता एक जीवन म्हळ्यार कसं न्ही राधानाथ स्वामी परमपूज्य राधानाथ स्वामी केन्ना सांगता ती मनशाल जीवन म्हळ्यार रेझर्स एज केन्ना शेविंग करता ती
थोडे बी लक्ष हांगा थंय गेले कसं जाता, ब्लेड इतले शार्प उरता की ते कापून वता. आम्ही बायल मनशां आमी पळयता ती किचनान तो आमी नायफ घेवन चाकू घेवन भाजी कापता ती तरकारी कापता ती कापता कापता आमगेले बेगीन लक्ष चुकले म्हणसल्यार आमगेले बोट कापून वता. तशीच ड्रायव्हिंग करताना तशी इतलं फोकस उरका, एब्झॉर्प्शन इतलं उरका की रोडारी लोक भोंवता ती, रोड क्रॉस करता ती, विंगड व्हेइकल्स येता ती, कोणे स्पीडान येता कोणे स्लो जाता, खंय सिग्नल येता, तेन्ना आमगेले एब्झॉर्प्शन उरना म्हणसले कसं जाता, व्हड अपघात जावचे साध्य आसा. एक अपघाताना तागेले फॅमिली तागेले डिपेंडंट्स तागेले रिलेटिव्स पुरा तांकां मस्त कश्ट येवचे साध्य आसा. ताजे खातीर तशीच आमगेले जिवनांतू आमगेले आमी केन्ना उलयता ती आमगेले जिवनांतू आमी कोणाले डील करतना कसं उलयता ती, कशी उलयता ती, कशी बिहेव करता ती, आमगेले इंटेन्शन कसले म्हणलें मस्त इम्पॉर्टंट. आमी हाजे वयर पुरा केन्ना आमी लक्ष दिना जाल्यार इब्जॉर्व करना जाल्यार आमी आमगेले एक्शन्स आमगेले थॉट्स आमगेले इंटेन्शन ते पुरा आमी रिस्पॉन्सिबल आसात ताका. आमी जर हे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली आमी केन्ना स्पिरिच्युअल लायफांत आसा ती आमी केन्ना हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना ती तेन्ना कसं जाता आमी तांकां अपराध करता ती, वैष्णव अपराध करता ती. आमी हे भक्ती मार्गांत आसा ती आमी जप करता ती, भक्ताल संग करता ती, आमी श्रवण करता ती. आमगेले हे भाग्य की कृष्णान आमकां हांगा वरें हाडले, हे मार्ग वरें आमकां दाखयले, हे मार्गार हाडल्या. आमी हे भाग्य आमी व्यर्थ करून घेवचे ना. आमी वैष्णवांक कशी तांकां गौरव दिवचे, आदर दिवचे, तांगेले कडच्यान विंगड विंगड नवीन नवीन शिकचे, तांगेले बरे संग घेवचे, हे केल्यार आमगेले फोकस वाडता. आतां आमी पळोवया की भक्तीन तू कशें आमगेले एब्झॉर्प्शन वाडचें, हें मस्त इम्पॉर्टंट. आमगेले भक्तीन तू आमगेले एब्झॉर्प्शन वाडल्यार पुरा जिवनांत आमगेले भौतीक जीवन उरो, खंयचे प्रोफेशनल लायफ उरो, सोशल लायफ उरो, तांत पुरा आमगेले एब्झॉर्प्शन येता. आतां आमी दोन प्रकार हांगा पळोवं येता, पुजा आनी भक्ती. पुजा म्हळ्यार कसं न्ही, डिवोशनल सर्विसेस परफॉर्म्ड विथ मटिरियल डिझायर्स. आमी देवाल पूज करता ती, देवाले कार्य करता ती जाल्यार भौतीक इच्छे खातीर आमी देवाल पूज करता ती, ते फक्त पूजाच जाता, ते भक्ती जायना. तशें आमी जप करतात, विंगड लोक विंगड जप करता ती, देवाल पूज करता ती, सत्संग बी येतात आमी, देवाल विंगड विंगड स्तुती प्रार्थना आमी करता ती, जाल्यार तांत एब्झॉर्प्शन ना. तांगेले एब्झॉर्प्शन बरी मटिरियल भौतिक इच्छे खातीर मात्र आसा, तेन्ना ते पुजे आमकां मस्त पावना, आमगेलें जीवन प्युरिफाय करना, देवाले पासून आमकां पावयना. हे भौतिक जगतांतू आमकां कम्फर्टेबल करून हांगा दवरता. आमगेले कश्ट दूर करचे, पुत्रम देही धनम देही विद्याम देही, हे वट्टू आमकां कसन जाय ह्या भौतिक जगतांत कसं फॅसिलिटी जाय कम्फर्टेबल जावन रावच्याक, आमगेले आरोग्य की आमगेले संपत्ती की आमगेले पुरा फॅसिलिटी की सवलत की आमकां मेळून आमी हांगा कम्फर्टेबल जाता. जाल्यार भक्ती म्हळ्यार कसं न्ही, भक्ती डिवोशनल सर्विसेस परफॉर्म्ड विथआउट एनी मटिरियल डिझायर्स. हे कसले भौतिक इच्छे नासू आमगेले भक्ती म्हळ्यार कसं न्ही, बरी देवाले सेव करचे, देवाक प्रसन्न करचे खातीर, देवाक संतुष्ट करचे खातीर, हे उद्देश आमगेले उरता. केन्ना आमगेले एब्झॉर्प्शन देवाल सेवेन तू देवाल प्रसन्न प्रसन्न करचे तू आमी हे केलेली एब्झॉर्प्शन केलेली ते देवाक पावता. हांगा प्रल्हाद महाराजांना श्रीमद भागवतमान तू भक्तीचे 9 अंग हांगा दिल्या ती तुमकां कोटलोको गोत्तसा. श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. हे भक्तीचे प्रत्येक अंगांत आमी कशी एब्झॉर्प्शन दवरता ती, खंयचे अंगांत आमी कशी एब्झॉर्ब दवरता म्हण आमी अंत केलेली आमगेली भक्ती आमगेले गोल हांगा अचीव जाता. मनुष्य जीवनाचे एक लक्ष्य आमगेले प्राप्त जाता. आतां आमी पळोवया श्रवणा म्हणतो आनी मस्त भाग्यवान आसा ती. प्रभुपाद स्वामीन आमकां एक एक
हे प्रोसेस करून दवरलं आसा, एक हे मार्ग दिल्लो आसा की भक्ती म्हळ्यार हांगा बरी देवळा येवन देवा पांय पडचे, प्रार्थना करचे, नवे एक नाल्ल केळ करचे की नवे देवाल दर्शन घेवचे की वच्चे, इतले न्ही, हाद नंतर बी तांगे श्रवण करचे. हांगा देव म्हळें कोण, आमी म्हळें कोण, आमकां आनी देवाक संबंध कसले. हे मोठ्ठू आमगे जीवन कशें आमी सार्थक करून घेवचे, हे मोठ्ठू ज्ञान आमकां हांगा विंगड विंगड बुक्स विंगड विंगड प्रवचन हे सिस्टम आमकां केल्ली न्ही ती आमकां मेळ्ळें आसा. हांगा बी आमकां मुरलीधर चरण प्रभू आनी माताजी ना हे एक आमकां लायक फेसिलिटी दिल्ली आसा. एवरी डे सद्दां कसन ना कसन आमकां श्रवण हांगा मेळटा, भक्ताल संघान तो आयकुच्याक आमकां हांगा मेळटा. केन्ना हे अवकाश आमकां मेळटा, आमी हाजे पुरा लाभ घेवका. कशी आमी कशी श्रवण कशी एब्झॉर्प्शन वाडोवचें श्रवण म्हणटा केन्ना आमी आयकता ती आमगेले पयले आमगेले भावना आमगेले मूड कशी उरता. आमगेले मूड म्हळ्यार फक्त एक नॉलेज घेवची न्ही, रिसिविंग म्हळ्यार कसले आमी आयकुचे की आमकां अटेंटिवली आयकुचे, मस्त मग्न जावन आमकां आयकुचे. आमकां प्रयत्न जाल्यार साध्य जाल्यार आमी ताका नोट्स बरोवन घेवचे. आमी केन्ना आयकता ती ताजी चिंतन मनन करचे. होय आमी एक प्रल्हाद महाराजाले काणी आयकले आनी ते आयकल्यात प्रल्हाद कशी इतलो सान वयारी देवाल भक्ती कशी केले, देवाल स्मरण कशें केलें, ताका कितलो कश्ट आयिल्ले हे सकट आमी आयकता ती. जाल्यार आमगेल जिवनांत तूं ताका कशें हाडचें, आमगेल जिवनांत तूं कशी फॉलो करचें तें पण हगूर हगूर आमी भक्ताले संघांत ते शिकता. तदनंतर आमी कसो न्ही आयकता ती रेग्युलर एक तरी रेग्युलर उरता आमगेले श्रवण. रेग्युलरली आयकता ती ते आमकां आमगेले एब्झॉर्प्शन आमगेले वाडयता. आमकां अभ्यास करता, श्रवण करचे तो अभ्यास आमकां जाता. अशें आमी श्रवण करता 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 श्रवणांत आमी टेस्ट वाडोवंक जाता, हियरिंगांत आमी टेस्ट वाडोवंक. त्यानंतर कीर्तनम तुम्ही सकड हांगा जप करता उरतले, कोणी 2 राउंड 4 राउंड 8 राउंड 16 राउंड तशें आमगे चांटिंग ग्रुप बी आसा संडेक चांटिंग करता ती. जाल्यार चांटिंग करतना आमी कस कसन लक्ष दिवपा. आमी जप करतना आमकां बरे एटेंटीव जप जावपा म्हण आसल्यार कसो करता. आमगे जपा टॉकन बी आमी आयकता ती फर्स्ट म्हळ्यार आमी सम क्लियरली चांटिंग करता, डिस्टिंक्टली चांटिंग करता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हांगा प्रत्येक शब्द आमकां कान्नारी क्लियरली आयकुपा. आनी केन्ना आमी हे प्रयत्न करता 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 उरता ती हे हरिनाम क्लियरली चांटिंग करचे आनी जप करतना डिस्ट्रॅक्ट जावचे ना. अगर डिस्ट्रॅक्ट जावचे ना आमगे जप अटेंटिवली जावका म्हण कसं असल्यार आमी कसं करता आमी भक्ताल संघांत आनी सकाळी फुडें ब्रह्म मुहुर्तार आमी जप करता. तेन्ना आमी अटेंटिवली जप करचे. जप करतना आमकां मन त्रास दितले, आमगेले मन विचार खंय 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 वतले जाल्यार ते मनाक वापस हाडून आनी परत एब्झॉर्ब जाता हरिनामांत एब्झॉर्ब जाता तशी आमी प्रॅक्टीस करता. तेन्ना इवन अर्जुन सांगता चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाती बलवदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव दुष्करम. हांव एक वायूक हांव नियंत्रण करता जाता म्हगेले जाल्यार मन वायू वेगाकिंत जास्ती वेग आसा हे मनाले, हे मनाक नियंत्रण करचे जायना म्हण तसल अर्जुन खंयचे खंयचे योद्धा खंयचे खंयचे युद्ध ताणें लढल्या, कितले लोकां तांणी योद्धाक ताणें चलचिल्या जाल्यार तो सांगता आशिल्लो हे मनाक नियंत्रण करचें येना म्हण. हे मनाक नियंत्रण करचे एक मार्ग कसो आसा हरिनाम. हरे कृष्ण महामंत्र आमकां हाजे खातीर दिल्लो आसा. मना मना त्रायते इति मंत्र हे महामंत्र म्हळ्यार कसो न्ही हे मनाक नियंत्रण करचे खातीर आमकां दिल्ले आसा. केन्ना आमी हरे कृष्ण महामंत्र रेग्युलरली जप करता ती एब्झॉर्प्शन जावचें मन नियंत्रण करून हरिनामा वयरी फोकस करचो. सद्दां सद्दां आमी प्रयत्न करता ती सद्दां जप करता ती तेन्ना हगूर हगूर जावन आमी हरिनामा वयली एब्झॉर्प्शन पावयता.
तदनंतर स्मरण, देवाले स्मरण आम्ही विंगड विंगड रीतीरी आम्ही देवाल स्मरण करीत. प्रभुपाद स्वामी तो हे भगवद्गीतान तो हे दिल्लं असा हांग भौतिक प्रकृतीन तो कृष्ण सांगता उदकान तुले रुची असा टेस्ट आय एम द टेस्ट इन द वॉटर म्हणून हे जगांत आमकां कसं दिसता. एक आमकां सूर्य दिसता, चंद्र दिसता, हांगा न्हंय दिसता, पर्वत दिसता, प्रत्येक वस्तू आमकां दोळ्यान दिसता तेन्ना आमी उडगास करता अरे आतां एक पर्वत दिसता, अरे हे देवान निर्माण केल्ले हे पर्वता ती आमकां मोड तडवून आमकां पावस येता, हांगा न्हंय वळता हे न्हंये मिती आमकां गोडो उदक मेळटा. हांगा सूर्य चंद्र मिती आमकां हांगा वेजिटेशन आमगेले ग्रेन्स आमगेले आहार हांगा उत्पन्न जाता. तशी एक प्रत्येक न्हंय न्हंय मळकी गंगा यमुना देवान कसन कसन लील केल्या गंगा आणि यमुना नदीन तू विंगड विंगड नदीन तू पर्वत मळकी गोवर्धन लीला देवाल उडगास करता. अशी विंगड विंगड आम्ही जगान कसं पळयता ती देवाक सामकी कनेक्शन करता. प्रभुपाद स्वामीन आमकां शिकयलें आसा की ट्राय टू सी एवरीथिंग एज कृष्णास एनर्जी. प्रत्येक देवाक हे शक्ती म्हण आमकां हांगा स्मरण करता. बरी आमकां हरिनाम केलें तेन्ना देवाक स्मरण करता, बरी हरिहरीन केलें तेन्ना स्मरण करता म्हणणे बाकी वेळार बी प्रभुपाद स्वामी सांगता ती 24 तास आमकां देवाक स्मरण उरता म्हण. ताचे खातीर तांणी विंगड विंगड एक एक्टिविटीज दिल्या ती जप करता, नंतर डीटी वर्शिप करता, तदनंतर हरिकथा करता, कीर्तन करता, अशी विंगड विंगड तांणी प्रोसेस दिल्या. फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करता जसे गौर पौर्णिमा, जन्माष्टमी, विंगड विंगड फेस्टिवल्स त्यानंतर एकादशी असं उपवास करता. विंगड विंगड आमकां एक एक्टिविटीज दिवन देवाल उडगास करतशी आमकां स्मरण करतशी आमकां एब्जॉर्व करतशी आमकां हांगा अवकाश करून दिले प्रभुपाद स्वामी. तर पाद सेवनम तेन्ना आमी देवाले पूज करता ती वर्शी डीटी वर्शिप करता ती नवे भक्ताल हांगा सेव करता ती आमी प्रत्येक डिटेल्स आमी इम्पॉर्टंट दिवता. आणि परमपूज्य राधानाथ स्वामी आमकां सांगता की आमी खंयचे एक सेव करतना ताजी एक प्रत्येक डिटेल्सांत वचून त्या डिटेल्सांत केअरफुली आमी ताजी सेव करता. कोणाक आमी घरा आपयता ती भक्तांक तांकां जेवणां आपयता ती प्रसादा खातीर आपयता ती ताका कसन आवडता तागेले आवड कसले कसल ताका इश्ट आसा ताका कशी सर्व करता प्रत्येक डिटेलान आमी अशी सेव करता ती तितले एब्झॉर्प्शन वता ती तेन्ना आमगेले आध्यात्मिक जीवन प्रगती जाता. नंतर अर्चना आमके हे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या कलियुगान तो की विग्रह आराधने करचे. देव तरी विंगड विंगड युगान तो विंगड विंगड अवतार घेवन तांकां लोकांक तांकां एक भाग्य मेळ्ळें आसा की देवाले स्वयं दर्शन करचे खातीर आराधन करचे खातीर. जाल्यार कलियुगान तो देव 2 रुपार आयले ती एक विग्रह रुपारी आनी एक नाम रुपारी. तरी विग्रह आराधने विंगड विंगड रुपार करी येता म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा. तशी पेपर फोटो दवन आमी देवाले आराधने करीता. त्यानंतर देवाल मूर्ती विंगड सँड मेटल स्टोन वूड हे खंयचे हांतुल्यान बी आमी देवाले विग्रहाचे पूज करीता म्हणून सांगिल्लें आसा. केन्ना आमी एक फोटो दवन बी देवाले हे करीता पूजा करीता आमी विंगड विंगड विग्रह दवन देवाल पूज करीता. जाल्यार हांगा कसले आमगेले भावने हांगा मेन खंयचे देव खंयचे रुपार उरल्यार आमगेले प्रार्थने आमगे स्वीकार करता. आमी सदाची देवाक फूल की पुष्प गंध हे अगरबत्ती की कसल आमगेले साध्य आसा ते करचे. तदनंतर आमी आमी कसं आज केल्या भोग लावचे देवाक प्रसाद म्हणून स्वीकार करचे देवाले देवाल खातीर कीर्तन करचे देवाक चंदकन श्रृंगार करचे. अशी विंगड विंगड तरेन आमी कसं हाडटा ती घरान तो ते वरें आमी देवाक अर्पण करचे. अशें करून एक डीटी वर्शिप कसले दिले अल्टिमेटली
हे देवाल स्मरण आहे तो आमकां एब्झॉर्ब करचे खातीर. आनी एक म्हळ्यार तेन्ना भगवत धाम आवडटा ती थंय बी आमकां हेच करचें आसा. हं. देवाक शृंगारचे, देवाक विंगड विंगड सेव करचे, हेचे खातीर हांगा ते आमकां ट्रेनिंग मेळटा आसा. हें डीटी वर्शीप म्हणून. तदनंतर ವಂದನಂ. आमी श्रीमान विप्रसुदामा प्रभुजीन इतले लायक प्रेयर्स, पॉवर ऑफ प्रेयर्स तांणी प्रवचन दिल्लें आसा 2 सॅटर्डे मागशी. तशी तांणी विंगड विंगड कुंती महाराणी प्रेयर्स, ध्रुवाल प्रेयर्स, उत्तराल प्रेयर्स, प्रल्हाद महाराजाल प्रेयर्स, गजेंद्राल प्रेयर्स, हे उदाहरण आमकां दाखोवन दिले की आमी कशी प्रार्थना करता म्हणून. हे प्रार्थना म्हळ्यार कसं न्ही, हे देवाले गुणगान करचे, अप्रिसिएशन. 2-3 भाग उरता म्हणजे प्रार्थनेचे. पहिले देवाले गुणगान करचे, देवाल गुण, विंगड विंगड गुण, देवाल शक्ती, देवाल लिले ते गुणगान करचे. सेकंड म्हळ्यार देवाल आभार व्यक्त करचे, ग्रेटिट्यूड. आज आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा ती आमकां कसले मेळ्ळ्या जिवनांत हाजे खातीर देवाक आभार व्यक्त करचे. आनी तिसरे म्हळ्यार देवाले आशीर्वाद घेवचे, आमगेले रक्षण आमगेले संरक्षण खातीर देवाल कृपा पावचे. अशें आमी केन्ना डेली देवाले वचून प्रार्थना करता ती एब्झॉर्प्शन आमगेलें वाडता, तेन्ना आमगेले कृष्ण भावनेंत प्रगती जाता. आमगेले प्रार्थना म्हळ्यार कशी विथआउट मटिरियल डिझायर्स, अहैतुकी अप्रतिहत. खंयचे भौतीक डिझायर इच्छा उरचे ना हांगा फक्त म्हळ्यार देवाल प्रसन्न जाता. आनी आमगेले कसले अनर्थ आसा, आमगेले कसले कल्मश आसा, आमगेले मना भक्तीन तो आमकां मन लागना, हाजे अट्टू खातीर आमी भक्ती खातीर कसले प्रार्थना करूं. जाल्यार भौतीक खंयचे इच्छे खातीर आमी प्रार्थना करचे आवश्यक ना. देव आमकां कसले आमगेले कर्मा अनुसार प्रत्येक आमकां देव दिता. हेजे खातीर आमी विंगड जावन प्रार्थना करचे आवश्यक ना. आमी प्रार्थना करचे म्हळ्यार फक्त भक्ती खातीर, भक्तीन मुखार प्रगती जावचे खातीर आमी प्रार्थना करचे. तदनंतर मस्त हांगा आसा डिटेल जावन वतना दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. हांगा हनुमानजीन हनुमानान आमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा की कशी दास्यम, एक देवाल एक सेवक जावन तशी ताणें एक सीता माताक घेवन आयलो. तागेले एक इतलो व्हड समुद्र ताणें उडोवन की आपणाले जिवनाची बी काळजी करनाशी तितले डेंजर्स ताणें फेस केले. एक दास्य भावनेन कशी तो एब्झॉर्ब आशिल्लो म्हण हनुमानान आमकां शिकोवन दिले. तशी जटायू, जटायू ताणें ओल्ड एज आशिल्लो, वृद्ध आशिल्लो तेन्ना रावण सीताला अपहरण करता तेन्ना सीताक रक्षण करचे खातीर ताका गोत्त आशिल्लें म्हगेलें हें साध्य ना, हांव आतां मंतर जाला, म्हगेलें हांव तितलो शक्ती ना, रावण इतलो शक्तिशाली आसा, ताका फेस करता तितली म्हगेलें ताकद ना म्हण ताका गोत्त आशिल्लें. जाल्यारीच तो जाल्यार आपणाले शक्ती अनुसार राम आनी सीता माताल हांव सेव करता, सोडून दिवचें ना म्हणून तो रावणा संगती युद्ध करता. अल्टिमेटली रावणान तागेले दोनी विंग्स कापून तागेले मृत्यू जाता. अशी आमी देवाल सेवेंत आमी कसले बाद येवचे तशी हें आयल्यारी ताका येदोसून तितले शक्ती आमगेले उरका म्हण आसल्यारी आमकां तितले एब्झॉर्प्शन उरका. दास्य भावांत तितले देवाल सेव करता. तशी सख्यम आनी आमी पळयलें अर्जुना कशी देवाल सांगतीक खात आशिल्लो, पित आशिल्लो, देवाल सांगती विंग विंग एक्टिविटीज करता आशिल्लो. इतली तो एक प्रीत आशिल्ली की देव निदांत वरे देवाले नांव कृष्णा कृष्णा म्हण एक एक श्वासांत वरे तागेले देवाल नाम येता आशिल्लें. तशी गोप बालका तांणी तांगेले उदाहरण दाखोवन दिले की साख्य म्हणता आमी कितले एब्झॉर्ब जाव येता. कृष्णाक कसो आवडता, ताका कसो खेळ खेळचे आसा, ताका खंय वचचे आसा, ताका कसो जाय प्रत्येक तांणी करून दिता आशिल्ली. गोप बालक कृष्णा लिलेन ताका प्रत्येक ताका मदत करता आशिल्ली. फुल्ली तांणी एब्झॉर्ब आशिल्ली. ते लास्ट म्हळ्यार आत्मनिवेदन. तशी अमरीश महाराजान तांणी आमकां शिकोवन दिले की कशें आमगेले पुरो हे पुरा एक आमगे जीवन आमी भक्तीन तो कशें एब्झॉर्ब जाव येतो पुरा भक्तीचे पुरा अंगान तो आनी आत्मनिवेदन आमी समर्पण करूं येता म्हणलें अमरीश महाराजान आमकां शिकोवन दिलें आसा. तशीच आमी पळयता ती
की हे जगांतून डिस्ट्रॅक्शनच कितलं आसा. आता आमी इतलो तो आयकले एब्झॉर्प्शना बद्दल. एब्झॉर्प्शन इतली इजी आसले सांगच्याक. अर्जुना तशी एब्झॉर्प्शन आशिल्ले. आणि हनुमान दिल तितले एब्झॉर्प्शन आशिल्ले. विंगड विंगड आमी एब्झॉर्प्शना बद्दल इतलं आयकले जाल्यार इतलं ससार आसलें एब्झॉर्प्शन. ह्यात कलियुगान तो हे घोर कलियुगान तो इतलो टू डिस्ट्रॅक्शनान तो मेनली टीव्ही मोबायल इतले डिस्ट्रॅक्शनान तू एब्झॉर्ब जावची इजी आसले. आमगे जॉब करच्यान तर आमगे हियरिंगार तेन्ना आमी लेक्चर आयकता आयकता मोबायला मेसेज पळयता ती आनी कसले करता ती आमगे मन करता की हा रे दुसरं कसले करया आणि मागीर ते काम बाकी आसा हे काम बाकी आसा मन थंय हांगा धांवता. एब्झॉर्ब करची इतली इजी आसले ना. एक व्हड चॅलेंज हे एब्झॉर्ब करचे. इतली इजी ना. हम्म. इतली जाल्यार आमकां एब्झॉर्ब करचे आवश्यकता आसा. हे इजी ना जाल्यार हे प्रॅक्टीस केल्यार साध्य आसा. जर आमी हे एब्झॉर्ब करचे अभ्यास लायना जाल्यार कसं जाता आमगेले भक्तीन तो आमगेले फोकस कमी जाता. इट इज आमगेले एक व्हड फॉर्च्यून आसा एक भाग्य आसा आमी भक्तीन आयल्या ती. हे मस्त व्हड स्ट्रगल एब्झॉर्ब जावचे जाल्यार सांगिल्लें आसा इट इज वर्थ स्ट्रगलिंग इफ यू डोंट हा हा भक्ती इज अ हा इट इज अ ग्रेट स्ट्रगल. भक्ती इज अ ग्रेट स्ट्रगल इन दिस कलियुगा बट इट इज वर्थ स्ट्रगलिंग. कसं लेक इफ यू डोंट स्ट्रगल इन दिस वन लाईफ टाइम यू हॅव टू स्ट्रगल इन 84 लाख स्पीसीस ऑफ लाईफ. आम्ही हे एक लाईफान तो स्ट्रगल केले ना म्हण असल्यार कसं जाता पुरो आमगेले 84 लाख स्पीसीस अंतू आम्ही इतलं भ्रमण इतलं स्ट्रगल करका पडता. आम्ही एक मनुष्य जन्मान तो पळयल्या आमके एक जीवन करका म्हळ्यार कितलं स्ट्रगल जाता. एक पैसे कमोवका आमी खंय एक जॉब करका जॉब करका म्हळ्यार थंयचे आमी बाकी आमगेले कलिग्स असता ती बॉस आसा ती कितलं प्रॉब्लेम येता. आमगेले काम बरें आमकां सिधा करचे मेळना. आमगेले बाकी सोशल लायफान कितले प्रॉब्लेम्स येता ती पॉलिटिक्स कितली जाता हांगा कितले प्रॉब्लेम्स एक जीवनान पळयले कितले प्रॉब्लेम्स आसा ती. जर आमी हांगा एब्झॉर्ब केले ना म्हण एब्झॉर्प्शन भक्तींत आमी केले ना म्हण असल्यार 84 लाखान तो युनियन आमकां वचून कितले 84 लाख आमकां स्ट्रगल करका पडटा. हेचे खातीर इट्स वर्थ स्ट्रगलिंग इन वन लाईफ टाइम. इतले स्ट्रगल हे तेन्ना आमी भक्ताल संघ येवन जप करता ती भक्ताल संघ येवन आयकता ती तेन्ना आमगेले भक्तीचे एब्झॉर्प्शन आमी वाडोवचे. नाहीजाल्यार आमी इतले एब्झॉर्प्शन करचा प्रयत्न करना जाले म्हण असल्यार कसं जाता आमगेले भक्ती म्हळ्यार कसले वट्टे आशिल्ले वट्टे आयदन आमी उदक घाल्यार कसं जाता पुरो पोवन वता. आमगेले भक्तीन तो सार उरना आमगेले भक्तीन तो स्ट्रेंथ उरना. तशीच ही भगवद्गीतान तो एक सांगिल्लो आसा कसले आमकां एब्झॉर्प्शन जाय. अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समुद्भावम याति नास्त्यर्थ संशय. हांगा कृष्णान सांगिल्लो आसा की कोण हे देह त्याग करता आसतना मेगेल उडगास करता ती मेगेल स्मरण करता ती हे मृत्यू येवचे पयलीं मेगेल स्मरण करता ती ताका तो मेगेले येता आनी तू कसले डाऊट ना म्हण देव आमकां सांगता. जाल्यार देवाले वच्चे भगवत धामा वच्चे देवाले प्राप्ती करचे इतले ससार आसले इतले ससार ना. ताका एब्झॉर्ब करका पडटा आमकां भक्तीन तुमी अंतकालार आम स्मरण करका म्हण असल्यार आमकां केन्ना ताकत आसा आमकां केन्ना आतां देवान आतां हात पांय दोळे समज चलता आसा आंगान शक्ती आसा जप कर तितले सत्संग अटेंड कर तितले आमकां कसले सेव कर तितले हांगा कितले एजेड लोक आसा ती तांकां गोत आसा तांकां कितले कितले फिजिकल प्रॉब्लेम्स आसा कसं कसं शुगर की बीपी की कसं कसं तांगेले हेल्थ फ्लक्च्युएट जाता आसता तांकां कितले कश्ट जाता भक्ती प्रॅक्टीस करचे. केन्ना आमकां स्वस्थ शरीर आसा यंग आसा आमी ताकत आसा तेन्ना आमी फूल फोकस घालून फूल एब्झॉर्प्शन घालून आमी भक्ती करपाक आमगेले जप करचकी सत्संग येवचकी आयकुचकी ताजे बद्दल चर्चा करचकी चिंतना मनन करचकी हांगा कसं जाता आमकां ते सेव करचकी आमगेले केन्ना अशी एब्झॉर्प्शन आमी वाडयता ती
तेन्ना आमकां देव येवन आमकां स्मरण दिता आमगेले अंतकालेचे मामे अंतकालांत आमगेली परिस्थिती कसले उर हाँ, मनुष्य कोमांत उरो मनुष्य देवाला स्मरण करच्यान कितले दुःखांत उरो कितले कश्टांत कितले त्रासांत उरो देव येवन आमकां स्मरण दिता हे देवाले वचन आसा हे देवाले प्रतिज्ञा आसा हे देवाले एक प्रॉमिस आसा आमगेले खातीर की तूं म्हाका जीवन भर केन्ना उडगास काडता अंतकालांत हांव येवन तुका उडगास दिता म्हणून तेच्या खातीर आमी अंतकालाची उडगास कर का म्हण आसलेली आत्ताच आमगे जीवनांत फुल जावन भक्तीचे एब्सॉर्प्शन कर